पयलेच फावट हांव ह्या पिलेंच्या गांवांत कांदेलारिया सायबिणीच्या ह्या दोंगरार एके भाशेन हांव पावून चल्लां आनी म्हाका खूब खुशालकाय भोगता, कित्याक आठवोचसो जागो आनी जायती भोक्ती हांगा जावन गेल्या अशें दिसता। आनी हो खेरीत दोंगराळ जागो म्हणटकूच जशें आमच्या पाद्रीकारान सांगलां, हांगा ओत्सोऱ्यांची ही सायबीण आसा जी लोकांक जाय ती देणी वांट्टा। आनी म्हजी खुशी की सगळ्या गोंयकारांनी हांगा येवन भुक्ती करची आनी हो खेरीत जागो पळोवचो, कित्याक खऱ्यांनीच आमच्या पुर्तुगेजांनी 18व्या शेंकड्यांत हें कोपेल बांदलेलें जायच, पूण जायत्या दिशेन तें बांदलां म्हणजे एक स्ट्रॅटेजीक पोजिशन। आनी आमी गोंयकारांनी आनी क्रिस्तांवांनी खेरीत भाशेन ह्या जाग्याक उचलून दवरूंक जाय आनी ही भोक्ती चालू दवरूंक जाय। हें म्हजें मन आनी हें म्हजें आवडे, कित्याक खेरीत जागो हो आनी एका पाद्रीन हांगा रावल्यार अदीक बरें जातलें अशें म्हजें म्हणणें, कित्याक लोकांक हो जागो आवडटलो आनी हांगासर चलतली भोक्ती जावं एक पाद्रीचें आसणें म्हटल्यार जायते आशिर्वाद लोकांचेर पडटले। आनी त्या खातीर म्हजी मागणी की हांगासर एक पाद्री पर्यान रावचो आनी जायतो खर्च घेवन हें रेनोवेट केल्लें कोपेल येवन दरेक गोंयकारान पळोवचें आनी उर्बेन तें पळोवचें आनी ही भोक्ती घेवन घरा व्हरची आनी कांदेलाऱ्या सायबिणीचे आशिर्वाद तुमचेर सोबारांचेर पडचे म्हूण म्हजी मागणी। देव बरें करूं। थँक्यू।